Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कश्टां दुखींनी, अडचणयांनी, हाल उपद्र्यांनी आमचेर जेरबोंद मारले तेन्ना आमकां बंदकोणींनी घाले तेन्ना आमचेर कोलपोले तेन्ना तशेंच वावरा कोश्टां मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडलें तेन्ना आमी थीर रावल्या. साद्या मोनान, जाणवायेन, म्हात्मेपणान, भोलेपणान, पवित्र जिणेन, ओसोल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पोदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआब्रू आनी आब्रू ही आमची गोत. आमी सोत उलोयता आसतनाय आमकां धोंगी कशे आनी सगळीं आमकां वळखतात आसतनाय आमकां अनवळखी कशे धरल्यात. तशेंच मरणाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरूय आमचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. दुखी बरीत, तरूय आमी सदांच संतोश बरीत. गरीब, तरूय जायत्यांक गिरेस्त करता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां धरल्यात, तरूय आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणतां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. कोणांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें भोलेपण जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुखां गळोवन, तरी फांत्या पारार संतोशान उल्हासता. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडतालो दीस. तुज्या आदारान आतां उडता नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काळी. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गार.
जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोंद मारतले. म्हजे पासत राजा 500 तांच्या आनी अनभवार्थ्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो. पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच तारण जोडतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारण जोडतलो. माथ्यो 22:22. नियाळाक आधार. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत गोंसालो गार्सिया हाची परब समोरमता. तो आमच्या भारताचो पयलो सांत. आपलें शिकोप करून तो वावर करूंक जपान देशांत आसतना फ्रांसिस्कन मिसावाचे संस्थेंत तो भितर सरता. एक देव संदेशकार कसो वावुरतना आपले बरे वागणुके लागून तो जायत्यांची मनां जेजूशी ओडून हाडटा. ताचो बरो वावर पळोवन दुसऱ्या धर्मांचे मनीस ताचेर खोटो आरोप घालतात. ताका आनी ताच्या फ्रांसिस्कन मेसावाच्या सांगात्यांक राजा मोरणांचे फॉर्मोण मारता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची शिकोण पाळतोल्यांक वो वेव्हारांत घालतोल्यांक तांच्याच घरच्यांची तशेंच भायल्या मनशांची निर्डुकाय नाकारणी आनी धुमाळो सोसूंक पडटलो. जिवीत सोंपें न्हय, पूण कठीण जातलें. ह्या स्वता बराबर जेजू एक आस्वासन दिता की तपासणे वेळार आपल्या पाटलावदारांक एकसुरे सोडचो ना, पूण बापाचो परम आत्मो तांचे उदेशी उलयतलो. निमणी ओळ एक भरमाशाची बासावणी दिता की शेवटाक पासून जो थीर रावत तोच तारण जोडतलो. हें दाखोळ करता जेजू पासत जो सोंसणीकायेन सोंसतलो आनी आपल्या कोश्टांत लेगून जेजूक विस्वाशी रावतलो ताकाच तारण मेळतलें. भाग्यवंत गोंसालो आनी सगळ्या सांतांनी आपल्या जिवितांत हेंच केलें आनी आमकां देख दवरली. आसा तूं तयार तुज्याच जिवितांत जेजूचो पाटलावदार कसो जियेतना धुमाळो सोसूंक? सर्गींच्या बापा, मनशांक न्हय, पूण जेजूक मानवता तेंच करून
जेजूचो पाटलावदार जावंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक तुज्या घोटायेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.